सो ह्या प्रोग्रामान आमी बेसिकली भुरग्यांक आनी तेंच्या पेरंट्सांक शिकयला की डायबिटीज कशें मॅनेज करपाचें आनी कितें केल्यार आमी हेल्दी लायफ जगू शकतात ती. पार्टिसिपंट्स आमच्या कडेन खूब आयिल्ले, नॉर्थ आनी सावथ धरून एक म्हाका दिसता 200 तरी भुरगीं आसलीं आनी खूब तरेचे हेल्दी रेसिपीज तेंच्यांनी हांगा प्रेजेंट केल्ल्यो आसा आनी तेंच्या भितरल्योच आमी एक 10 नाल्यार 15 भुरगीं सिलेक्ट करतलीं जी ग्रँड फिनालेक पावतलीं. पळय थोड्या लोकांनी न्ही गुलाब जामून बी केल्ले. गुलाब जामून साखरेच्या जाग्यार गोड यूज केल्ले, पूण पळोवपाक गेल्यार साखर गोड एकूच. सो आमी चडशी कितें एक मिस्टेक करता, साखरेच्या जाग्यार गोड म्हणून यूज करपाक लागता, विच इज नॉट गूड. एंड इफ आय टेक इन केस लायक डायबिटीक पेशंट जाल्यार तांकां आमी दिवपाचेच ना. सगळ्यांत पयलीं कॉनेक्सस आणि सनोफी म्हळ्यार आय वूड से दिस इज व्हेरी मच अ रेकमेंडेबल ड्रायव्ह, कित्याक आजकाल देर इज नो बार फॉर डायबिटीज. भुरग्यांक सुद्दां डायबिटीज जाता. सो ह्या लेवलाक सावन जे एमी आतां टू एज्युकेट भुरगे अबाउट वॉट इज डायबिटीज, वॉट दे शूड ईट, वॉट इज न्युट्रिशन, हो हेका एक म्हाका दिसता हो सारको वाखाणण्या सारको एक हो ड्रायव्ह आसा. ताका लागून I will say this is a noble cause which is going on, and तेतून आमी पार्टिसिपेट जाले हे आमच्या खातीर एक व्हडलो भोवमान आसा. सी मोस्टली भुरग्यांचे डिशीज जे आसले दे वर ऑल हेल्प बाय देयर पेरंट्स. सो एनीवे बट वन थिंग एक अशें जाता की त्या भुरग्यांक पेरंट्सा थ्रू एक कळटा की बाबा हेल्दी फूड म्हळ्यार कितें आसा. आतां नॉर्मली कितें हांवें आमी आतां पळयले हे जे साखर फ्री म्हणटकीर तेंचे सगळ्यांच्या तकल्याक गेले समथींग स्वीट वीच इज नॉट एक्चुली रिक्वायर्ड. समथींग स्वीट हेंच. आनी जर अशें कितें आमकां डायबिटीज फ्री जर हें करपाक जाय, वी शूड एक्चुली अवॉयड एनी स्वीट रादर देन गोईंग फॉर एनी हें. पूण आनी आजकाल कितें जाता लोकांचे साखर नाका म्हणटकीर आनी कितें खातलो तर जॅगरी येता. तें सुद्दां आजकाल एक्चुली नॉट गूड फॉर हेल्थ. सो बेटर इफ दे अवॉयड एनी स्वीट एंड गो फॉर सेवरी आनी बरे मिलेट्स जे आमी आतां आजकाल जोंधळा म्हणया म्हणजे पयलींचे लोक खाताले ते परत आमी एक्चुली एडॉप्ट करप ही गोश्ट बेस्ट. अर्ली एज सी दीस इज नॉट कायंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन. हेतूंक आतां आमी पळयलें ज्या भुरग्यांक आमी विचारलें बाबा ही डीश तुवें केल्ली ना, मम्मान केल्ली, पप्पान केल्ली, आमी फक्त. पूण एक दीस कॉम्पिटिशन वी वील नॉट टेक इट इज अ कॉम्पिटिशन. हेतूंतल्यान एक 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 नॉलेज भुरग्यांक वयता की बाबा आतां सद्याक द एज दीस इज द एज वेर इन देर इज नो बार फॉर डायबिटीज. आनी खंयच्याय भुरग्याक डायबिटीज जाता, टायप 1 डायबिटीज, टायप 2 डायबिटीज आमी पळयला. सो कॉम्पिटिशन हो एक जस्ट एंटरटेनिंग पार्ट आसलो अशें आमी हेतूंक धरया. सो थ्रू दॅट देर वॉज अ नॉलेज वीच वॉज पास टू द चिल्ड्रन. दॅट इज द बेस्ट थिंग. It's a beautiful initiative by Connexus, powered by Sanofi in affiliation with the government of Goa, wherein we got throughout the north and the south, we got a large amount of kids who we've seen inculcating their dietary preferences, understanding dietary preferences, nutrient values, which is very beneficial for the kids and the entire family in overall. Also, it is also an opportunity for the next generation to keep alive the homely recipes which are usually made apart from moving on to regular fast foods which are quick made. And we've seen a lot of dishes which have been brought to light, which were there but which are not usually made at home, which are very healthy, like the satwa with fruits. Some examples, the bhakri, the cucumber bhakri or the organic cucumber bhakri. The one majoritively the most important element that we've seen is a lot of the participants have worked with seasonal vegetables, seasonal produce, locally available ingredients, and indeed it has been an opportunity for us, the Planet Hollywood culinary team, for understanding Goan traditional Goan dish and the diversity of ingredients and availability of seasonal resources. Surely we will consider putting a lot of dishes that we've seen across from the south, from the north, from different places, from different regions, from different cultures, to bring it up to light at the Planet Hollywood and our other hotels. Thank you so much. So hi, this is Chef Yogi. It's a great opportunity to have this kind of events. It is a excellent and super where we went for the great food
like yes, it is a lot of food is a sugar free. It is a great opportunity for the parents and the students who are in the part of this competition. It is not going to the competition, but yes, it will be going to for the great opportunity for the students, parents, and all of us. Yes, there is a many dishes of this surprise where we like to have a watermelon that halwa, kind of gulab jamun, kind of lot of foods. But where also we have to see. Yes, this is the event Shakar Free Shukrvar. So yes, so all the best to each and everyone. माझें नाव सार्थक सिद्धेश नायक. हांवें साखर फ्री कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलेलो. हांवें गुलाब जामून केल्लेलो. हांवें शुगर फ्री गोडाचो गुलाब जामून केल्लो. आनी हांवें कॉम्पिटिशनांतल्यान शिकलें की आमी सगळ्या हितून भाग घेवप, आमी साखर खावप न्हू, आमची हेल्थ सारकी दवरप. की हे कोणेन केला काय म्हणून हांवें सांगलें म्हाज्या हातून आनी मम्मान केला. जजाक आवडला. जजान म्हटलें की अशें बरें जालां म्हणून. ना. अर्चित घनश्याम रेगे. तू काय केलं त्याच्या आयटम मध्ये? हे खजूरचा केक. कधीपासून तयारी करतो? 5 दिवस झाले. 5 दिवस झाले. काय शिकला या कॉम्पिटिशन मध्ये? की साखर आपल्या म्हणजे आपण आता रोज खातो त्यामुळे आपल्याला अजून काहीतरी होऊ शकतं, तर आपल्याला साखर खायला नाही पाहिजे. जजेसने काय सांगितलं? की चांगलं झालंय, पण रिफाईंड फ्लावर आणि हे वापरायला नाही पाहिजे, कारण की रिफाईंड फ्लावरमध्ये पण काही प्रेझर्वेटिव्स असतात, त्याने आपल्या हेल्थला पण ते खराब आहेत. आता पुढच्या वर्षी जर यावेळी आता समजले कसं असते, आता पुढच्या वर्षी अजून तयारी करणार आणि प्राइजेससाठी एक प्रयत्न. साखर खाणार आता? नाही. Hi, I'm Manish Handa, trustee of Connexus Foundation. So this is a Connexus Foundation initiative which is supported by Sanofi India and is also done in collaboration with the Department of Health, Government of Goa. So the idea behind this whole initiative is that we want children to start thinking about their health right from when they are 5 or maybe 10 years old, and to make it more exciting for them, we thought of a contest where they along with their parent come together, think of making a dish which is healthy, because if they start thinking about their health and what ingredients there goes into a dish and what their body is intaking, it is going to really help them in future. I mean, as we are seeing where India is heading towards being one of the diabetes capital of the world, we don't want our future generations also to fall in that space. So that's why this whole contest has come about. And since the past, this is the 5th season of the contest, and since the past 5 years, we've seen tremendous response. This year as well, we've got over 4,000 entries for the contest from over 100 schools. Out of that 4,000, we start asked to narrow down 200 entries and then get the top 10 finalists and to identify winners. It's all done to encourage children to look at what they are intaking, what they are eating, and to live a healthy lifestyle. Okay, this is Sakhar Free Shukrvar, which actually updates the children, young children, those who always want to have snacks like Lays and all that junk food, momos and pizzas. So this is something, a good initiative from the government of Goa to tell the children that something can be very healthy even without sugar. And from my school, Bethany Convent High School, I have 3 contestants who have been selected for this round, for the qualifier round, second half. And they have prepared, one has prepared the energy drink made with almonds and dates, one has chicky, and one has gooseberries pickle. Energy drink, she has learned different, like she can make a drink without sugar, and it can be like an alternative for sweet drinks or some soft drinks which normally children love.
It is nice, although it is very far, but somehow our children manage to come with their parents. So overall, it is wonderful. म्हजें नांव पारस निलेश प्रभुदेसाय. हांवें उकडी तांदळां खीर केल्ली, म्हळ्यार तातूंत गोड आनी साकर वापरनासतना. पयलीं उकडी तांदूळ धुवन ते मागीर भिजपाक घालपाचे. मागीर जे नट्स आसता म्हळ्यार ड्राय फ्रुट्स ते एक व्हडले हातूंत आयदनां घालून ते घियान मागीर रोस्ट करपाचे आनी ते सायडीन दवरपाचे. मागीर ते उकडी तांदूळ दवरी ते दुदा मागीर मिक्स करपाचे आनी ताजेर वेलचे पीठ घालपाचो आनी जे कट केल्ले चॉप्ड नट्स आसता ते ताजेर वयर घालून करपाची ब्रावन. ताजे हेल्थ बेनिफिट्स म्हळ्यार तातूंत चड क्वॉलिटीन प्रोटीन मेळटा, आमकां फॅट्स मेळटा, मँगनीज, सेलेनियम आनी जे उकडी तांदूळ आसा तातूंतल्यान आमकां खूब तरेचे मेळटा. म्हळ्यार ते जे आमी सदां शीत जेवतात ताजे परस कमीत कमी कार्बोहायड्रेट्स मेळटा आनी मँगनीज, सेलेनियम असले मिनरल्स मेळटा तातूंत. डीश म्हाका मम्मीन ह्या कॉम्बिनेशनांतल्यान शिकलो की कशे तरेन आमी साकर यूज करून डीश करपाक शकता. जे किचनान यूज जाता ते वस्तू तांचे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स कितें तेंय बी शिकलो. हांव रत्ना निलेश प्रभुदेसाय, लोलयम विलेज पंचायत पंच मेंबर, आनी म्हजो भुरगो पारस निलेश प्रभुदेसाय निराकार विद्यालयान शिकता. ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जावन म्हाकाय खूब हेल्प जाली आनी बरें मेळ्ळें म्हाका की नवीन नवीन डीश करून पळोवपाची संदी मेळ्ळी. तशेंच साकर आनी गोड यूज करनासतना एक डीश करपाची ती एक बरी वेवस्थीत संदी मेळ्ळी. त्या खातीर हे डीश ऑर्गनायज हे सीझन 5 शुगर फ्री साकर हांगचे सगळ्यांक मनांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमकां ही अशी संदी मेळिल्ल्यान भुरग्यांकूय जे उकडे तांदूळ जावं तूप जे आमी ड्राय फ्रुट्स खातात, थोड्यांक ते एज अ टायम पास म्हूण खाता, पूण ताजे जे बेनिफिट्स आहात ते भुरग्यांक कितें आसा बरें हेल्था दृश्टीन कितले पर्यंत उपयोग जाता तें कळपाक खूब आमकां बरें जालें. हाजे वयल्यान जंक फूड कितलें वायट आनी आमी घरांकूच कितले हेल्दी फूड आवयो करून दिवपाक शकता हें हातूंतल्यान खूब आमकां लाभ जाला ताजो. ऐश्वर्या नामदेव नायक. हांवें नाचण्याचें सत्व केल्लें. तितून गोड घातलेले, नाचणे, नाल्लाचो रोस आनी मीठ, चवी पुरतें मीठ घातलेलें. अशें फुडें सरून मायकार उलोवपाचें आनी म्हाका तशें पयलीं हें नाशिल्लें, म्हाका कळनाशिल्लें. जेवणा बद्दल कितें कळ्ळें? हेल्दी अशें. ह्या प्रोग्रामा बद्दल आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. शुगर फ्री म्हणल्यार तें आमकां स्कुलांतल्यान प्रोग्राम घेतले तेन्नाच्यानूच आमकां कळ्ळें की हो शुगर फ्री असो प्रोग्राम दवरला अशें म्हाका भुरग्यांक हांवें फुडें काडलें. आनी आमी चडशे आमचे चेडूं हेच साकरीचेच पदार्थ खाताले चडशे. जेन्ना आमी प्रोग्रामाक भाग घेतलो तेन्ना आमकां स्कुलांतल्यान सांगलें तांकां कितें साकर चड वापरपा जायना, गूळ आसा तें बरें इम्पॉर्टंट आसा तें घालूनच तांकां पदार्थ वेगळे वेगळे करून दिवचे. ते पदार्थ तांकां बरें हेल्दी आसा अशें म्हणून. शुगर फ्री अशें जेवण करपाचें अशें, साकर चड वापरपाची ना. तुम्ही भुरग्यांक शिकयलें? लाडू हय, लाडू करताले, इडली करताले, चपाती करताले. ओजस विनायक शेटवेरेकर. आलमंड, डेट्स, केसर, लेमन आनी सॉल्ट. पयलीं आमी आलमंडाचो बटर करपा जाय, मागीर ताजी पेस्ट, मागीर ताजो फ्लावर करपा जाय आनी डेट्साचो पेस्ट करपा जाय. पयलीं तुमी डेट्साचो पेस्ट उदकान घालून मातसो मिक्स करपा जाय. मिक्स करून जाली की मागीर आलबटाचो बटर आनी फ्लावर मिक्स करून मागीर तुमी लेमन घालून, केसर घालून आनी सॉल्ट घालून तुमी ते कर शकता. ना माझ्या हातून शिकयला. हय, डायबिटीज जावपा जायना. ना. म्हजें नांव साची रेडकर. एनर्जी ड्रिंक.
अशें करून सॉफ्ट ड्रिंक जे जंक फूड बीन खावप न्हू म्हण हेल्था बरें न्हू तें ताका लागून शिकयलें. हे कॉम्पिटिशन कशें हेल्प करता याद सांगता न्हू आतां लायक शुगर फ्री न्हू तें सो आमकां हेल्प करता की चड लायक शुगरी फूड्स डिशीज बीन खावप न्हू म्हणून स्वीट्स खावप न्हू म्हणून. सो हे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट जावपा खातीर तुवें नवें कितें शिकलें नवें कितें शिकलेलें की अवॉयड करपाचें जंक फूड खावपा बीन अवॉयड करपाचें स्वीट्स खावपा बीन चड अवॉयड करपा शिकलें. नेक्स्ट टायम कोण पार्टिसिपेट करत म्हजें नांव कमिलो किस्तो दे फेरो केडेन बाग सेंट थॉमस हाय स्कूल कंसावले. सॉरी कसलो आयटम लड्डू ते बरें तुका डायबिटीक शुगर फ्री ते आनी तुका रिच इन आयर्न आनीक वॉट इज दॅट गुड फॉर ब्रेन ऑर फर्स्ट टायम यू फर्स्ट टायम या सो दिस टायप ऑफ कॉम्पिटिशन Hmm. हेल्प करता तेंक शिकपा आनी मुखार बरें न्हू आयडियार मेळटा न्हू फुडें रिगार्डिंग शुगर फ्री आम चडान चड शुगर फ्री करपाक ट्राय करता तेका शिकयता काय डायबिटीज बिटीज चड जालें न्हू आतां स्कुलान हिंगच्यान फोन केल्लो आमकां हय तेणें केलें आमी हेल्पूय केलें ताका आमी ताणें आपण केलें तें. सगळ्यांत पयलें नमस्कार तुमकां. म्हजें नांव गजानन शिरोडकर पेडणार रावता आनी सगळ्यांत पयलें आमकां जें कळ्ळें ह्या प्रोग्रामा बद्दल की शुगर कॅन शुक्रवार तर ह्या स्कुलानसून आमकां हेडमिस्ट्रेसीन तेंच्या सांगलेलें की अशें अशें लिंक येतलें आनी तुमी प्रिपेरेशन करपाचें. एक्चुली डायबिटीज पेशंटाक हे सगळें बरें आसा. डायबिटीज पेशंट जो आसा तो स्वता हांव आसा आसल्या कारणान आमी आमच्या घरान प्रत्येक डीश आमी अशें शुगर फ्री अशें तयार करीत आसता. नवीन नवीन आयटम आमचे मिसेस तयार करीत आसता भुरग्यांक आमी शिकयता. सो आमी आयज ह्या ज्या प्रोग्रामांक जी आयटम तयार केला तो ड्रायफ्रूट रोल म्हणून तेजें नांव आसा. तेतूर कसल्याच प्रकाराचे आर्टिफिशियल शुगर आमी यूज करूंक ना किंवा जॅगरीसो यूज करूंक ना आनी शुगरय यूज करूंक ना. नॅचरल जे फ्रुट्सांची जी शुगर आसा त्या शुगरांसून जे काय आयटम तयार जाता तो आयटम आमी तयार केल्लो आसा. तर जजांकय तो आवडलेलो आसा आनी आमकां सगळ्यांक घरांक आमी मदीं मदीं केन्नाय तो ड्रायफ्रूट रोल करता आनी दिसपाकय एट्रॅक्टीव आसा आनी खावपाकय बरो लागता. हेल्पफूल आसा कित्याक तर लोकांक ते डीश तयार करपाकय एक हें मेळटा. आतां पर्यंत कितें जाला की सगळ्या गोश्टीक आमी शुगर आनी हें सगळें वापरतात आनी शुगर ही हार्मफूल आसा. जॅगरी सुद्दां हार्मफूल आसा कित्याक तर तेतून डायबिटीज आमकां खूब हें मेळटा हाय मेळटा. ताका लागून विदावट शुगर आनी विदावट जॅगरी जे आर्टिफिशियल जे शुगर आसा ती आर्टिफिशियल शुगर न वापरता कसले डीश तयार करपाचे अशें प्रशिक्षण स्कुलान भुरग्यांक जर अशें जर मेळत जाल्यार फुडली जी जनरेशन आहा ती प्रिकॉशन घेवन तशें आयटम तयार करूं शकता. शुगर कितली हार्मफूल आहा ती कळटा आनी लोकांक अवेरनेस हेतूर बऱ्या पैकी मेळटा. म्हजें नांव डेल्फिरा रॉड्रिगीस हांव पंचवाडीचें शिरोडा. सो आमगे भुरगीं सेंट एंटनी हायस्कुलान शिकताय. हो साखर शुक्रवार जो प्रोग्राम घडोवन हाडला तो एकदम बरो आहा. तेजेर आमकां कळटा की डायबिटी वयर आमकां कितें कितें खावपाक मेळटा. इंस्टेड ऑफ शुगर वी कॅन यूज एनी अदर थिंग्स लायक डेट्स हनी एंड एक्सेट्रा. मागीर हें आमकां स्कुलांतल्यान अवेर जालो सो आमगे भुरग्यांक तेणी मुखार काडली आनी आतां ती फायनलाकूय पावल्लीं आसात. आमकां प्रोग्रामाचो जायतो फळ मेळ्ळा. भुरगीं आतां अशें करून 2 मिनिट्स नूडल्स खाताय फास्ट फुडान वयताय सो ती हेल्दी खावपाक शिकतली तेंचंय. म्हजें नांव आराध्या आनी हांव महात्मा ज्योतिबान शिकता. कसलो आयटम केल्लो हांवें आज सोयाबीन कटलेट केल्लेले वीथ सॅलड. कशें केल्लें हांवें पयलीं सोयाबीन फुगत घातलेले फुगत घालून मागीर ते सगळें पाणी काडून हांवें तितून ब्रेड घालून बीन सगळें हें करून हांवें मागीर सोयाबीन कटलेट केल्लेले. कोण शिकयलें हांवें म्हाका मम्मान शिकयलेलें म्हाज्या. साखर फ्री शुक्रवार फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट केला. हांव फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट जाला. कितें शिकलें तितलें कॉम्पिटिशनांतल्यान हांव शिकलें कितें की जे आपल्या भुरग्यांक खावपाचें नासता ते सुद्दां आमी खावंक जाय. तितून आमकां खूब आयर्न कॅल्शियम आनी कितें कितें भरपूर मेळटात.
साखर खावचा ते शिकले हो ते शिकल्या तुका जजांनी कमेंट्स भरपूर बरे दिलेले सो तेजेर तुजी कितें म्हणणें आसा माझे म्हणणें आहा की ते अशेंच भायर दुसऱ्या भुरग्यांक सुद्दां अशेंच खावन बीन अशेंच भायर फुडें व्हरोन तेंच्यांनी फुडें तशेंच करूं आनी तांकां शेफ जावपाची एक चान्स तरी मेळो फायनली फोटो वचपाची उमेद आसा हो गुड आफ्टरनून एवरीवन माझें नाव प्रांजल प्रदीप नायक आनी हांवें केलेले 5 खाजी पनीर मोमो वेज पनीर मोमो तितून हांवें खूब चिंतून तेजें नांव दवरलेलें 5 खाजी बिकॉज 5 खाजी गोवन ट्रेडिशनान चवथीच्या टायमार करता 5 तरांचे डिफरंट टायप्स ऑफ शेप सो हांवें तेजें नांव 5 खाजी मोमोज दवरलेलें आनी आतां हांव ज्या कॉम्पिटिशनाक आयलां तितून हांवें खूब कितें शिकलें जशें आमी न्यू डिशीज पळयली विदावट शुगर आनी शुगरा खातीर खूब डायबिटीज आमच्या इंडियान तरी वाडला खबरच आसतलें सो आमी ते शुगर कमी करूं जाय यूज कर आनी तेच्या जाग्यार आमी डेट्स यूज करूं जाय हें करूं जाय अशें आमकां शेफान सांगलां सो हांव ह्या कॉम्पिटिशनान खूब कितें शिकलें थँक्यू ह्या कॉम्पिटिशनान अशें न्यू फूड करूं आपल्या स्वता आनी सगळ्यांक खावं म्हाजी एडवायस हीच आसा की तुमी शुगर सोडून ती तुमी जे कितें यूज करूं शकता हनी यूज करूं शकता वा खंयचे एनिमल्स न्हू जे फूड जे फ्रूट जे पयलींच्यान गोड आसा ताका परत जॅगरी साखर घालपाची गरज ना आयज आमच्या ह्या भुरग्यांनी खरेंच बरो एक जॉब कसो हेंच्यांनी आपलें काम करून गेलो आनी हेल्थीक लागून तेंच्यांनी अशें हें केलां की तेन्ना फुड्यांनी भुरग्यांनी असोच हे आपलो हे परफॉर्मन्स करून दवरूंक जाय आनी केन्नाच भुरग्यांक अशें जावंक ना की बाबा आपूण आतां चडशे लोक भुरग्यांक आतां आवय बापूय फास्ट फुडाचेर चड हें करता ते फास्ट फुडाचेर कमी करून हेल्दी हे हेजेर तेंच्यांनी फोकस करप आनी ते आपले हेल्थाक लागून तेंच्यांनी बरें हें करून खावपाचे प्रयत्न करप भायले फास्ट फुडान खाल्यार काय ना भुरग्यांक कितें जाता तें भुरग्यांक खबर नासता तें आवय बापायन सांगप तें आवय बापायचें कर्तव्य आसता की भुरग्यांक फास्ट फुडान केन्नाच चडशें खावपाक दिवचें न्हू पूण हेका लागून भुरग्यांनी बीन तेचेर आवय बापायचें आयकोपाचें आनी हे फास्ट फुडाचेर कमी करून हेल्दी हें खावपाचे प्रयत्न करूंक जाय आसता ताणें एक डीश केलो तो एक खरेंच बरो एक आहलो तो एक तेतून सगळें हें आसलें की कॅरट मागीर बीट सगळें हेल्दी हेजें सगळें हें करून ताणें हें केल्लें ताका लागून तें खुबशें म्हाका हांवें टेस्ट केलो खरेंच तेजे हेल्थाक लागून म्हाका तरी बरें आहा म्हाका चडशें कॉम्पिटिशन जाल्यार हेल्दी हें करप तितून खुबशें आसा बरें हेल्थाक लागून तरी ते करून सगळ्यांक तेजेर फोकस करप तें खावप म्हटल्यार आपलें हेल्थ सुद्दां तुका तेजेर लायफ टायम करूं शकता आनी आयज काल चडशें लोकांचें फक्त फास्ट फुडाचेर लक्ष भुरग्यांचेर तरी आसा तें सोडून हेल्दी हेका कॉम्पिटिशनाक तुका फास्ट फुडाचेर केन्ना येवपाचें ना तें हेल्दी हें फास्ट फुडा हेजेर आमचे कॉम्पिटिशनाक तुका एक ऑर्गनायज करता ताका लागून हें एक म्हाका दिसता भुरग्याच्या बापायनी बी तेजेर हें करप लक्ष दिवप आनी तेजी हेजेरूच आपल्यान फोकस करून We came to know first about this contest 2 years ago at Red Rosary High School where it took place. It's a beautiful initiative by Connexus and Sanofi and supported by the Goa government. Considering the amount of packaged food and unhealthy food that is available right now, it is a good thing that they are doing, teaching the little children how to eat healthy, cook healthy, so that they can also educate the parents. I really appreciate this initiative and the support of the Goa government because we need our Goans and our children to be healthy in the future and to spread the word of healthiness and recipes of healthiness also. साखर फ्री हेका प्रोग्रामाक हो कॉम्पिटिशन भुरग्यां खातीर दवरला तो खरोच प्रोग्राम खूब बरो आसलो कॉम्पिटिशन खूब बरें आसलें तांकां साखरे शिवाय स्वीट डिश करपाक लायिल्ले आनी भुरग्यांनी खूब म्हाका दिसता खुबशीं भुरग्यांनी बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा हांव थँक्यू म्हणटा ऑर्गनायझरांक लागून कारण आमच्या भुरग्यांक बाकीची कॉम्पिटिशनां खुबशीं अशीं जाता पूण म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आमी तरी फर्स्ट टायम अशी ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेतला ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी हेच्या परस आनी कितें आयडिया आसल्यार आमकां त्यो सांगच्यो आमच्या भुरग्यां पर्यंत त्यो पावच्यो आमी पळय सदांच अशें टिफीन म्हटलें की झटपट कितें मेळटा तें आमी दिता सो ह्या हितूंतल्यान भुरग्यां कडल्यान आयडिया मेळ्ळ्यो की नवें नवें अशें कितें तरी आतां आनी एक त्या भुरग्यान केल्ले मोमोज म्हणटकीर आमी कितें तरी स्वीट अशें करता म्हणजे साखरेचें कितें करप आनी दिवप
तर ते एक आयडिया मेळ्ळी की बिना साखरेचे म्हणजे साखरे शिवाय आमी खुबशे अशे आयटम करूं शकता जे आमच्या हेल्थाक बरे आसूं शकता हे आमकां मेळ्ळें. माझे नाव श्रीशा सीताराम धारगळकर. माझ्या स्कुलाचें नाव लोकशिक्षण हायस्कूल धारगळ पेडणे गोवा. आयज हांव शिकले कॉम्पिटिशनाक की शुगर फ्री आमकां कितले अशें हेल्थाक आमच्या बरें तें हांव शिकलें. आनी शुगर फ्री म्हटल्यार चडशा जाणांक आवडना, चडशा जाणांक गोडूच आवडटा. पण शुगर फ्रीन सुद्दां अशें कितें आसता जें आमकां खूब अशें बरें आसता आमच्या हेल्थाक. हांवें खजूर ड्रायफ्रूट बर्फी केल्ली. आयर्न बरें म्हणजे आमकां आयर्न मेळटा आनी ब्लड आमचें जें तें बरें रावता. म्हजें नांव सान्वी अनिल नायक आनी हांव 9th स्टँडर्डाक शिकता. हांव गव्हर्मेंट सावयवेरी ह्या स्कुलान शिकता. आनी म्हाका साखर फ्री प्रोग्रामाक येवन खूब बरें दिसलें. हांगा वेगळे वेगळे तरेचे न्यू डिशीज पळोवपाक मेळ्ळ्यो. तशेंच कितें दुसरें म्हटल्यार न्यू कितें तरी शिकपाक गावलें. हे डायबिटीज बीन पेशंटांक लागून खूब बरें ह्यो रेसिपीज, कारण हितून साखर आसना, गोडान करता जावं गोड घालनासतनाच करता. हांवें गोवन तवसळी केल्ली. हय, साखर खावप कमी करप, जे आमी स्वीट्स बीन चड खाता ते चड खावप ना. माय नेम इज तन्वेशा संतोष गावडे. पीपल्स हायस्कूल. ओट्स कुकीज. कितें हेल्दी करपाचें आनी शुगराक सोडून कितें अशें. First in bowl I've added butter, then I've added jaggery, then atta, oats, baking powder, baking soda, vanilla extract, and dark chocolate and milk. I've done with that. Yeah. What this competition? Naveen dish try केले. नवीन डिश. Judges liked it. हय या. साची समीर नायक. Last year तू participate केले. हय. So या वर्षा कशी तयारी? ह्या वर्सा खूब एक्सायटेड आसले, सो आनीक बरी तयारी केली. गेल्या वर्सा खूब न्यूट्रिशना बद्दल आनी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी, सो तेज्या प्रमाणे अंदू हांवें खूब तयारी केली. ह्या वर्सा गेल्लेलो स्प्राउटेड मिलेट्स डिजान. कसं करता? तो पयलीं नाशणे सगळे मिलेट्स फुगत पाणयान भिजोवन दवरप आनी मागीर दुसरे दिसा तेतून ते घट्ट कपड्यान बांदप आनी मागीर ते लायट तव्यार फ्राय करप आनी मागीर जायपूत मागीर ते ग्रायंड करप, मिक्सरान वांटप आनी मागीर ते धवळप जो पर्यंत मिक्सर थिकनेस जायना तो पर्यंत धवळप आनी मागीर रेडी. इंग्रेडियंट्स लास्ट इयर तू फायनल या पार्टी ट्राय केली कंप्लीट. आणि हे कॉम्पिटिशन किती शिकले? खूब इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी न्यूट्रिशना बद्दल आनी आमकां कितें खावपाक बरें, केतून शुगर चड नासता, जॅगरी खावंक जायना, जॅगरी आनी शुगर एकूच म्हणून. रिसर्च खूब केली. हय. म्हजें नांव रेश्मा समीर नायक. तुमी खंयची? हांव ओजरे रावता, ओजरे पेडणेम गोवा. साखर फ्री शुक्रवार खरेंच बरें कॉम्पिटिशन आसा. ह्या कॉम्पिटिशना खातीर भुरग्यां मेरेन प्रत्येक गांवांनी स्कुलांनी भुरग्यांक कळ्ळें की साखर इवन जॅगरी सुद्दां ही हेल्थाक बरी नासता. आमचो रुटीन जाला की साखर जॅगरी एक सगळ्याक घालून खावप, पण ताका रिप्लेसमेंट खूब आसता. हे आमकां हेच्या वयल्यान कळ्ळें, म्हणजे रियलायज जालें. खबर आसली पण कोण ते आचरणांत हाडिनासले. पण हेतूर खूब भुरग्यांक नॉलेज मेळ्ळी आनी बरें दिसता. आनी हेंचें कॉम्पिटिशन सुद्दां खूब बरें आसता. भुरग्यांक नॉलेजूय मेळटा, भुरगीं शिकताय बी, भुरग्यांक एक इनिशिएटीव मेळटा कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जावपाक बी, आनी तेतूंतल्यान खूब शिकताय बी भुरगीं. आनी तेंचे प्रायजीस सुद्दां खूब बरे आसता, अनएक्सपेक्टेड सामके. आमी लास्ट इयर आमी विनर जाली, फर्स्ट विनर आमी आसली सीझन 4ची 2024. खूब म्हणजे एक्सायटेड, अनएक्सपेक्टेड इतले व्हडले प्रायजीस बी मेळटले आमकां एक्सपेक्टूच नासले. आमी जस्ट कॉम्पिटिशनान कितें तरी बरें आसा कॉम्पिटिशन म्हणून पार्टिसिपेट जाल्ली, पण खरेंच बरें आसा.
ह्या वर्सा सुद्दां आमचे बाय म्हणपाक लागले की बरें आसा कॉम्पिटिशन, परत आमी पार्टिसिपेट जावया आणि पुढच्या पेक्षा आनीक बरी तयारी केली. आता ते एवरी खंय फॅमिलीन सुद्दां वचत घरान सुद्दां सांगता शुगर खावं नाका, शुगर घालूं नाका, साखरेचे खावं नाका. इवन लोकांक सोयऱ्यांक सुद्दां सांगता कोणाक साखर खावंक जायना किंवा जॅगरी खावंक जायना, ताका रिप्लेसमेंट बाकीचे ते सांगता फ्रुट्स किंवा हे डेट्स आनी कितें ते घालपाक. नॉलेजूय वाडली आनी खूब हेल्थ बेनिफिटूय आसा. बरें बरें खूब बरें दिसता.